युवा नेते बाब सत्यविजय नायक आपल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक घेऊन भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश करता। गोंय प्रदेशा वतीन आमी तें स्वागत करता। हांव मागता सत्यविजय नायक हांचे लागीं की ताणी आमचे माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन येवन मेंबरशिपाची स्लीप घेवची। आमी भारतीय जनता पक्षांतल्यान मूळ वाडिल्ले संघार वचपी पयलीं शाखेर त्या हेणेन आमचे जे हे आसा सदींच कितें लायक मायंडेड जो पक्ष आसा ताजे वाटेन झुकले आनी त्या हेणेन हांवें सगळ्यांनी विचार केलो पळय आमी समज नावेली मोगो पक्षाची समज आमी एंट्री घेतली जाल्यार आमचें फ्युचर कशें आसतलें आनी दुसरो इतर पक्ष आमचे लायक मायंडेड नाशिल्लो आनी आमी अपक्ष हे कितें आसा त्या टायमार अपक्ष म्हणजे इलेक्शन लडोवपाक भरपूर पयशे लागतालो आनी आमी कितें आसा सामान्य कार्यकर्ते त्या हेणेन आमी कितें आसा अपक्ष निवडणूक न लडवता पूण हांवें अपक्ष म्हणून झेडपी इलेक्शन लडयल्लें हांगा आनी तेन्ना जवळ जवळ 2000 वोटींग म्हाका पडली आनी आमची जी पळय म्हजे फाटल्यान जी फळी यूथ जाली त्या खातीर म्हाका खंय तरी एक सेटबॅक पडलो ना जाल्यार आमची हे सीट नक्की आशिल्लें। आयज आमी भारतीय जनता पक्षाक प्रवेश केला पूण आमकां कितें आसा ह्यो प्रवेश करतना आमकां इतलो कठीण परिस्थितीन आमकां हें डिसिजन घेवचें पडलें कित्याक जेन्ना गोंयाक भारतीय जनताचें सरकार सत्तेर आसा आनी आमकां मुख्य उद्देश कितें आसा आमकां मुख्य उद्देश म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार म्हणजे नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्वा खातीर आमकां तांकां परत एकदां पंतप्रधान कित्याक तुमी जाणा आसतले गोंयचे आख्खे देशाचें भविश्य आयज पळोवपाक गेल्यार फक्त नरेंद्र मोदी हांच्याच हाती आसा।